नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश बामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गोंयच्या आकांक्षा साळुंकेन स्क्वॉशांत जिखले भांगरा पदक. तामिळनाडूच्या पुजा आरतीचेर 3-0 फरकान जोडले जैत. मालाच्या गाडयेक पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर दिवचे पडटात. फावटीक 20 रुपया. एंट्री फी म्हणून घेतात खंय पयशे, सांगतात ड्रायव्हर. पिकावळ नाशिल्ल्या जमिनीचेरूच येतलो IIT प्रकल्प, सांगता सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय. फेरी पास रद्द करपाची काँग्रेसीची मागणी. फेरी भाडे रद्द केले ना जाल्यार न्हय येरादारी खात्याचेर व्हरतले मोर्चा, दिल्या शिटकावणी. आक्या कोस्ता फॅक्टरी फाटल्यान रास मारून दवरिल्ल्या कोयराक लागलो उजो. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन कोयर आशिल्लो तसोच. आनी पिळगांवां पयल्या बाल संगीत संमेलनाक जाली सुरवात. आमदार प्रेमेंद्र शेटाच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत गोंयच्या आकांक्षा साळुंकेन स्क्वॉश खेळांत बायलांच्या गटांत भांगरा पदक जिखलें. फायनलींत आकांक्षान तामिळनाडूच्या पुजा आरती हाचेर 3-0 फरकान जैत जोडलें. पदक वळेरेंत गोंयच्या नांवार आतां 11 भांगरा पदकां सयत एकूण 49 पदकां जाल्लीं आसात. पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर मालाच्या गाडयांक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात. हे 20 रुपया कसले काय एंट्री फी म्हणून खंय हे घेतात म्हणून ड्रायव्हर सांगतात. त्या भायर कांय गाडयांची जाल्यार तपासणीच जायना असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला. बर्डेच्या मतान एक मॅडम खंय कलेक्शन करपाक येता. ही मॅडम कोण, ती कसले कलेक्शन करपाक येता हाची सरकारान चौकशी करपाक जाय अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या. पोलिसांना दिला ना तुम्ही स्टॅम्प मारण्यासाठी देतात ना. ओके, थँक्यू. किती पैसे दिले रे? 20 रुपया. दुसरे वाटेन एंट्री फी म्हण दर खेपे मालाच्या गाडयेक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात. दर दिसाक कितल्योश्योच गाडयो चेक पोस्टावेल्यान यो वच करतात. तेन्ना आता ही एंट्री फी कोण घेता, हे पैसे कोणाक पावतात हाची सरकार आणि अबकारी खाते चौकशी करता की ना ते पळोवचे पडटले. एक्सायज जे ऑफिसर्स बसलेले असतात तसो आमचे ट्रक जेन्ना आमचे गोंयसून जे व्हडले लॉरी जे वयता ते ट्रक ड्रायव्हर आनी तेजे वांगडा क्लिनर जो आसता कितें करता, ट्रक ड्रायव्हर कितें करता, देंवता डायरेक्ट पयलीं पुलिसांचे ऑफिसार जे आहा थंय वयता, थंयसर तेंचे कडेन स्टॅम्प मारता, थंय दिता लक्षणां, थंय दिता. परत रस्त्यान जी
कितें करता परत एक्सायज लास्ट एंडाक आसा आमच्या बॉर्डरीच्या हेजेर त्या पोस्टान ते भितर वयतात आनी तेंची चलन आसता चलनाच्या फाटल्यान न्ही तांकां स्टॅम्प मारून व्हरचें पडटा स्टॅम्प मारून फाटल्यान व्हरच्या भितर 20 रुपयाची नोटी आसता 50 रुपयाची नोटी आसता सो आमी तांकां काल विचारलें हे तुमी पयशे कित्याक लागून दिता गोवोरमेंटाचे पयशे जर दिता जाल्यार तुमकां ते कितें चलन करून दिता काय विचारलें करून दिता ते म्हणले ना हे दिवचेच पडटा व्हवाले पूण आमी हे जे पयशे सरकाराक जे ते पयशे हाडून दितात गोवोरमेंट ऑफिसर जे बसलेले आसता तांकां हो प्रमोद सावंत सरकार तांकां म्हयन्याक पगार दिना हो मोठो प्रश्न पडटा न्ही एका वाटेन अशें दिसता की आमच्या गोंयच्या ऑफिसरांची किंमत ते प्रमोद सावंताची सरकाराची किंमत 20 रुपया का म्हणून ते चारण्याची सुपारी आनी हो सरकार भिकारी असो जालो न्ही ते 20 रुपया म्हणजे सरकार कलेक्शन करता आनी कोण तरी एकटी एजंट कोण तरी येता भायल खंय नांव घेयना गोंयच्या लोकांक कळटलें तुजो मनीस येता सकाळी फुडें 20 रुपयाची नोटी 10 रुपयाची नोटी 50 रुपया एकठांय करता आनी घेवन चल्लो देवी चेक नाक्याचेर जे अबकारी चेक नाको आसा थंयच्यान व्हडा प्रमाणांत चोरटी दारू वयता असो दावो आसा आरोप आसा त्या नजरेंतल्यान ही धाड घातिल्ली त्या वेळार कांय वाहन चालका कडल्यान अबकारी खात्याचे चेक नाके आहात ताचे कडेन ड्रायव्हर किंवा क्लिनर 10 रुपया 20 रुपया अशें दिता आनी तांचे कडेन जर आमी संपर्क साधलो तर ते म्हणटात की एंट्री फी दिवचीच पडटा ह्या चेक नाक्या वयल्यान दर दिसा व्हडा प्रमाणांत सोरो गोंयांतल्यान भायर वयतात करोडो रुपयाचो महसूल सरकाराक येणावळ येवची आसता ती चोर वाटेन वयता असो दावो संजय बर्डेन हांणी केल्या बरोबर ह्या नाक्या वयल्यान एक मॅडम वसुली करपाक येता असोय दावो तांचो आसा आनी तांणी मागणी केल्या की जी कोण मॅडम आसा आनी जी कोण वसुली करता ताची चवकशी करची गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर सांग्यार रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेश्टेच विरोध करतात हो प्रकल्प कोणाच्या शेता भाटां आशिल्ल्या सुवातीत येवचो ना अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसायान केलां दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता असो फळदेसायाचो आरोप आसा सांग्यार सडो आशिल्ल्या वाठारांत IIT प्रकल्प येतलो कोणाची शेतां भाटां तशेंच पिकावळी सकयल आशिल्ल्या जमनीत IIT उबारचे नात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या जी बरी व्यवस्थित जी लँड आसा जी परफेक्टली ज्या जाग्यार कोणाची शेती भाती माड ना ज्या जाग्यार फॉरेस्ट ना ज्या जाग्याचेर हिल्स ना कटींग करपाक पडचें ना अशी एक प्लेन सरफेस आमकां पळोवपाक जाय जी जमीन गेले ते 40-50 वर्सां कसलेच तरेचें प्रोडक्शन ना कळ्ळें न्ही तातूंत माड नासतले माडयो नासतल्यो तातूंत भितर शेत नासतलें काजी नासतल्यो बाकीचे अशे लँड आमी पळयले हातूंत भितर आतां टॅक्निकल टीम येतली दे वील गीव अ नॉट दॅट दीस इज अ परफेक्ट हें सरकार जे जमीन हँड ओवर IIT कडेन दिली मागीर तांचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो सो हो आतां स्पीडअप जातलो प्रोसेस रोखडो जातलो स्पीडअप जातलो दक्षिण गोंयचो खासदार आसून एकदाय सांगे मतदारसंघात फावट मारूंक नाशिल्लो खासदार फ्रांसीस सार्दिना IIT पिकावळीच्या जमनीत येता अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला ग्रामसभेनूय तेका ग्रीन सिग्नल दिला आमी पळयात लोक जे बोवाळ घालता पळय की आमी ओपोज करतले तुमी कित्याक ओपोज करतले जेन्ना फूल आमचे 7 पंचायती सांगे मतदारसंघांतल्यो किंवा केपें मतदारसंघांतले किंवा केपें तालुक्यांतल्यो सगळ्यांक जर IIT जाय जाल्यार तुमी हांगा तालिगांवच्यान पणजेच्यान आनी फोंडेच्यान आनी खंयच्या सत्तरीच्यान कित्याक वतात आमकां विचारा न्ही आमकां कितें जाय तें आतां सार्दिना सारको मनीस MP जावन त्या गांवांत भितर 5 वर्सां पांय दवरना आनी ताच्या सुपीक तकलेंतल्यान अशी उतर येता की सुपीक जमीन म्हणून सुपीक जमीन जाल्यार तेन्ना केन्नाय वचून तूं पळय आनी लाय मरती तुका निवडून दिल्लो आसा ती सुपीक जमीन कल्टिवेशना हाड आतां तांचे तकल्योय सुपीक जावपाक लागले आसात IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोच विरोध करतात IIT गोंयांत जावपाकूच जाय हांव ह्या मताचो अशें मंत्री सुभाष म्हणटा वेन इट कम्स प्रॅक्टिकली आय वील फेस इट
हांव म्हणजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही ते कोणाच्या हांच्या धमकेक घालून लावून वचना आनी तांकां जर जाय न्ही जाल्यार लोक कितें आसा ते आन्सर करतले कळ्ळें न्ही लोकांनी डिसायड केल्लें आसा कोण कितें करपाचें आसा पळय न्ही ते लोक डिसायड करतले आनी तुमी हो अजेंडा घेवनूच इलेक्शनाक गेल्ले न्ही IIT जाय हांवें अजेंडा घेवन हांव इलेक्शनान गेल्लो आसा इट इज नॉट ओन्ली ऑन दीस सायड वेन इट वॉज मावलिंगे यू वील फायंड मल्टिपल डिबेट्स ऑन IIT मावलिंगे जावं 70 बी गेलो तेन्ना म्हजे कितलेश्योच डिबेट जाले की IIT गोंयान भितर जाय म्हणून वेन इट वॉज इन लोलये म्हजे डिबेट जाल्ले आसात की IIT गोंयान भितर जाय म्हणून इट इज नॉट ओन्ली बिकॉज इट इज कमिंग ऑर आय एम प्रपोजींग इट फॉर लास्ट म्हणजे 4-5 वर्सां म्हजो स्टँड आसा IIT खंय तरी जावपाक जाय अँड फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय विलेज इट इज नॉट ओन्ली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज एट माय विलेज सो तुमचोय गांव तोच म्हजो गांव म्हणजे आतां तरी ती रिवणा प्रॅक्टिकली रिवण मतदारसंघ जालो जाल्यार म्हजें घर कावरे पंचायतीन भितर म्हज्या घरा कडच्यान एन्सेस्ट्रल घरा कडच्यान 2 किलोमिटराचें आसा खुबश्या लोकांनी म्हणलें तेन्ना IIT जर इतकी बरी जाल्यार तुज्या घरा कडेन व्हर म्हणून सो म्हणजे फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय प्लेस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव आख्या वाठारांतल्या कोस्ता कंपनी फाटल्यान मैदानाचेर आशिल्ल्या कोयराच्या राशीक शेनवारा राती अचकीत उजो लागलो. नाल्लाच्या सोण्णाचो कोयर आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घातिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. तुका टायमींग दिलो तर तुका 1842 उजो लागलो तो ऑपोजिट फॅब्रिक ग्राउंड बिहाइंड कोस्ता फॅक्टरी. ओके कित्या खातीर उजो लागलो कोण हांगा तो बारीक तो कांय पयलो कांय कळना मागीर वाडत रावता आनी धुंवर जाता तेन्ना कळला तो गार्बेज कित्याक उजो लागलो काय म्हणटा सोडना बी मिक्स आहा भितर जावन सगळे प्रोडक्ट हॉटेलाचे प्रोडक्ट आहा तितून सगळे मिक्स. ओके म्हळ्यार गार्बेज डंपांक हो मेन हय सो ताका ते उजो लागिल्लो. ओके आनी तुमी आतां कंट्रोलान हाडलो तो आतां बीन उजो बीन ना ताका आतां मागीर रोखडो अंडर कंट्रोल जाता तो. फॅब्रिक ग्राउंडाचेर आसा आख्या हांगा सकाळी कोणा तरी उजो घाल्लो ह्या ग्राउंडाचेर हांगा सगळो कचरो हाडून उडयला आनी तो उजो आतां सकाळच्यान पेटून सांजचो बरोच पेटलो आउट ऑफ कंट्रोल गेलो तो. खूब रेजिडेंटाचे आमकां फोन आयले फायर ब्रिगेड आपोवपा खातीर आनी फायर ब्रिगेडीकूय आमी बेगीन आपयले. तांच्यांनी इमिजिएटली एक करून तो उजो पालयलो पूण तरी बरें तो उजो इतलो वाडिल्लो की फाल्यां हांगा कोणाक कांय जावना कित्याक ह्या ग्राउंडाचेर आमचे कितलेशे भुरगे आखेचे खेळपाक येता प्लस सिनियर सिटीजन हांगा पासयो मारपाक येता सांजचे. आतां ते जर उज्या खातीर कितेंय जाल्लें कोणाकूय कितें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आशिल्लो. आमी केन्नाच्यान सांगता ताका की हो आतां 6 म्हयने जालो हो कचरो हांगा पडला काडा म्हणून सांगून ते आमी पासून थकले आतां. रेजिडेंटांनी कितलेशे रेजिडेंट हांगा येवन आमी राविल्ले तांकां त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयलो कॉन्ट्रॅक्टराच्या सुपरवायझराक आपयल्लो आमी. त्या सुपरवायझरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवना की आमी कितें करपाक शकता काय म्हणटा ते. सो आतां हाजेर मातशें म्युन्सिपालिटीन कितेंय करचें एक रिक्वेस्ट करता तांकां की बेगीनच्या बेगीन हो मातसो कचरो काडून घेवचो कित्याक तो कमी जावचे परस वाडत आसा हांगा. आनी दुसरें कितें आसा फाल्यां आमी सुपरवायझराकूय तांच्या हाका कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर आशिल्लो हांगा तांकांय आमी टायम लिमीट दिलें. आमी मागीर सगळ्या रेजिडेंटांनी टायम लिमीट दिला तांकां की एक आठवड्या भितर हें मातशें काडून घेवचें नाजाल्यार मागीर रेजिडेंट्स कितें एक्शन घेतले म्हणून. सो हेच रिक्वेस्ट आसा आमची एक सगळ्यांची. सातिनेस वाठारांत परतून एक फावट घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फोडल्या ताका लागून शीतल हॉटेलां सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाका पुरो जाला. सांतनीस वाठारांत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. शीतल हॉटेलाचे कुशीक फोडून दवरला. स्मार्ट सिटीचे काम करपी कामगारांनीच ही पायपलायन फोडल्या पूण कंत्राटदार आयकून घेवपाक तयार ना. तो हे खापर शीतल हॉटेलाचेर फोडटा. हे हांगा जे पळय ओवरफ्लो ऑफ सिवेज जाता पळय ती आमी इंटिमेशन मॅसेज हेका धाडलेली PWD मिनिस्टर आनी तेजो PA. तेणी सांगलें आपूण आय विल सी इन द मॅटर.
आतां काम स्टार्ट केलें दुसऱ्या दिसा काम स्टार्ट केलें आनी तेंच्यांनी तो चेंबर बीन बांदलो आतां जालां कितें तो सेवेज तो ओवरफ्लो हें जाला पळय ती हॉटेलाचें म्हणटा तो हॉटेलकार म्हणटा तो टँकर हाड आनी खाली कर म्हणून हॉटेलकाराची मिस्टेक आहा जाल्यार सगळो फट तेजे कडल्यान घेवया ही पिटीचो मिस्टेक ऑफ द हॉटेलकार आमी तेजे कडल्यान पयशे घेवया सगळे रिपेराचे सुद्दां पयशे घेवया तुमी पायपलायनी फोडटा आनी तुमी तेंचे कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान पयशे घेतात मॅडमीक फोन मारलो आमी मॅडम म्हणलें एक्चेंज कर धाड आनी काड ती म्हणटा ती तेणीच रिपेर करून जाय कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी फोडना पळय तेणीच रिपेर करून जाय पूण आतां तेंच्या दोगां भितर कंट्रोवर्सी सफर जावपाची कोणी हमारा स्कूल इज देर ही पळय भुरगीं भायर खेळटा तांकां आतां पळय बिडींग ऑफ मॉस्किटोज हें जाय जाल्यार कित्याक आमकां डेंगूच आहा प्लस फॉल्सिफॉरम मलेरिया आहा क्लियर वॉटरान तुका हें जाता डेंगू जाता डेंगूचे केसीस चालू आहा आनी हे केसान कॅर कोण घेयना आनी आतां तेणी काम सोडून तो गेलो म्हणजे आतां आमी आतां कोणा कडेन उलोवपाचें आनी कोणाक सांगपाचें बाबा हें करा म्हणून कित्याक भुरगीं आहा थंयसर बाकीचे लोक आहा रेजिडेंटल तांकां कोणूच कॅर करिना आतां एक दिसता सारकें सगळो ओवरफ्लो जाला तो 4 दीस जाले प्लस ओपेज दुसरें सांगपाचें म्हणजे नळाचे पायपलायन बी फुटलेले आहा त्या इंजिनियराक आमी सांगलें इंजिनियर म्हणटा पयलीं सिवेज क्लियर कर आपूण म्हणटा उदकाचें आपूण मागीर रिपेर करता प्लस सिवेज क्लियर जायना तो बरें उदकाचें क्लियर जावचें न्हू आनी उदकाचें क्लियर जायना जाल्यार हें दोनूय कंटामिनेशन जातलें घाणयाऱ्या उदकाक लागून सांतनीस वाठारांत घाणी पडल्यात थळाव्या लोकांक तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक हळशिकण्या वासाचो बरोच त्रास जाता एक्चुअली हें 2 म्हयन्याचें काम न्हू तेंच्यांनी फोडलां तेन्ना आमी रिपेर लेटर घेतात कंप्लेनी केल्यो कंप्लेनी करून सुद्दां तेंचेर एक्शन जावना म्हणून आमी जेन्ना PWD मिनिस्टराक आनी तेजे PA ग्लेंडराक आमी जेन्ना मेसेज घातली बरोवन तेजे आनी ते व्हिडियो घातले दुसरेच दिसा इमिजिएटली काम स्टार्ट केलें आमी मिनिस्टराक आनी तेंका सोडलें काम स्टार्ट केलें म्हणजे आतां हें काम करिना ते गेले टँकर आतां म्हाका एकूच जाय टँकर आमी काडपाचो हॉटेलकारान काडपाचो हांव तेका हॉटेलकाराक कसो सांगू तेजो तो म्हणटा आपली मिस्टेकूच ना तेजी मिस्टेक आसलेली आमी सगळें काम तेजें रिपेर करून घेवया क्लियर आसा मागीर सगळें क्लियर आहा तेजें हे भायर दिसता तुका आतां तेंची जर क्लियर आहा हांव सगळो एक्सपेंडिचर हॉटेलकारा कडेन आमी घेवन दिता तुका म्हणजे ते करून सोदना बसी म्हणटा आपूण हिरो अरे तुमी हिरो कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट करता म्हणजे दुसऱ्याच्या भुरग्यांक त्रास ना आमी कित्याक गेले पिक्चरान पळय भुरगीं आहा आमची भुरगीं आहा आमची दोन हांगा शिकयता थंयसर भुरगीं आहा आय एम द रेजिडेंट ऑफ कंटिन्यू सगळे हे म्हाजे आमचे फ्रेंड सर्कल प्लस माय रिलेटीव तांकां त्रास जाता कोण फुडें येवन सोदिना की आमचेर मागीर रिवेंज घेता म्हणून रिवेंज घेयना मलेरिया जावन डेंगू जावन मरच्या परस आमकां भितर उडयलो परस हो प्रॉब्लम कांय ना इट इज वॉट आय रिक्वेस्ट ऑथॉरिटीज कन्सर्न ऑथॉरिटीज टू रिपेर इमिजिएटली टँकर तर काडून जाय काडा तुमी तुमचे कडेन कोणा कडेन जे पयशे दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका सांगा आमी कलेक्ट करून आमी हांगा बसता तेजेर आनी डोनेशन करता आनी तेका टँकराचे पयशे इवन रिपेराचे पयशे जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी कलेक्ट करता आनी पयशे गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर गोंय सरकारान चारचाकी वाहनां सयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेटी लागू करपाचो निर्णय घेतलो दुचाकींक तिकेट लागू करपाक लोकां सयत आमदारांचो तशेंच विरोधी पक्षांचोय विरोध आसा रायबंदर फेरी धक्क्याचेर आयतारा तिकेटी दर वाडी विरोधात काँग्रेस पक्षान आंदोलन केलें सर्वसामान्य मनशांक फेरीबोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना न्हय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें केला आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हय येरादारी कार्यालयाच्या मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या I call this very cruel on the part of the government of Goa. आजचे दिन म्हणटात तुम्ही आजचे दिन हुंय गेले हांव सरकाराक एक सजेशन दिवपाक सोदता सजेशन कितें तुम सांगतात आमच्यान फेरी लुकसाणान चलोवपा जायना 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स तूं चार्ज करता आमगे टुरिस्ट रेंट अ बायक म्हूण आसा ते गांवांत रावना ते टुरिस्ट येतात वयतात जे डिसिजन सरकारान घेतला एंटी पीपल डिसिजन एंटी हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहा जेन्ना बजेटरी एलोकेशन ह्या खात्याक दिलेले आहा ऑलरेडी प्रोविजन केलेले आहा आनी जेन्ना हे डिपार्टमेंट लॉसान वयता न्हय न्हू ते लॉसान वयता हे सोले कॉर्पोरेशन लॉसान वयताय कित्याक बारीक जनतेक त्रास करपाक एक प्रयत्न हो बीजेपी सरकाराचो जाल्लो आसा ह्या सरकाराक लोकांले पैसे जनतेचे पैसे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवन कितलेशे इव्हेंट करपाक तांकां खबर आहा 24 बरें ना म्हणून सेंटराक बरें जा म्हणून आनी आज बारीक लोकांक जेन्ना 10 रुपया जावं
जेन्ना एक वाडटा तेन्ना बारीक लोकांक तेंगे घरांत जे मिडल क्लास लोक आहाय, जे मिडल क्लास लोक जेंगेली सॅलरी हे बाजेटाचेर चलता, आज पेट्रोलाचे प्राइस, सिलिंडर सगळे वयता थिंगा रायज आसा. तर आमी लोकां बरोबर मुखार आसतले एज काँग्रेस पार्टी, एज कॉमन मॅन एंड एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स. इट इज आवर ड्युटी. संगीताक लागून ताण तणाव पयस जावन मनाक शांती मेळटा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें उक्तायलें. पिळगांवां आयडियल हायस्कुलांत घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या बाल संगीत संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो. कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान सप्तसूर संगीत सांस्कृतीक विद्यालयान हे शिबीर आयोजीत केल्लें. आणि या माध्यमांतून आमकां आमची मन शांती करून घेवंक शकता. आपल्या जीवनातले दुःख पयस करपाचें काम संगीत करूं शकता किंवा कीर्तन करूं शकता. म्हणून आयज आमकां ह्या अकादमीच्या जीवनात आमी नित्य नियमान भजन कीर्तन हे करा हे आमी आमच्या दैनंदिन जीवनातलो एक भाग समजा करचेच पडटा. आमच्या गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय सबंद गोंयभर आमचे बाल कलाकार बरे जावचे आणि ह्याच्या विरुद्धीची संगीताची जी त्यांची जी शक्ती आहा ती त्याला प्रावीण्य मेळोवचें म्हणून जे आयज प्रयत्न करीत आसा. गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय वेगवेगळ्या स्कुलांनी प्रत्येक स्कुलांनी म्हणूं शकता आयज आमी संगीत शिक्षक दवरलेले आसा. हे कित्याक दवरलेले आसा की भुरग्यांतल्या सुप्त गुणांतले वाव तांकां मेळचो, भुरग्यांनी ह्या कलेचो माध्यमांतून आपले करियर घडोवचें. आतांच त्यांचो हांगासर सत्कार जालो ते सुरश्री सुनील देवकर सर, तेंच्यांनी आपल्या कलेच्या माध्यमांतून आपले नांव गोंयभर जोडलेलें आसा. फेरी पासा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक जाल्या. शेनवारा तांणी रायबंदरा फेरी धक्क्या सामकार आंदोलन केलें. फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरींक तिकेट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रस्तावा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आनी थळाव्यांनी निशेध केलो. सर्वसामान्य मनशांक फेरी बोटीचो हो तिकेटी लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. एक निषेध मारपाक गेल्लो आसा. तो निषेध म्हणजे जो फेरीबोट चार्जीस ज्यो चार्जीस टू व्हिलराक लायिल्ल्यो आसा आनी फोर व्हिलराच्यो वाडयल्ल्यो आसा हेज्या बाबतींत आमी निषेध मारपाक गेलो सरकाराचो. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो हो लायफ आमचे जेन्ना येता आयज कितलेशे कामाक येता कोण आनी सगळ्याक ट्रॅवल जाता आनी जो आमचो हे सायडीच्यान म्हणजे सिटी कनेक्टींग टू द आयलँड हो जो स्ट्रेच आसा आयज हांगा खंय ना खंय चार्जीस लायल्या सरकारान आनी इतलो तेंप जालो तुमी पळयता आसतले कितली वर्सांची वर्सां आमी ही फेरीबोट्स यूज करता. हांगाच न्हू कितलेशे कडेन फेरीबोट्स यूज जाता आनी ह्यो पारंपरीक ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्ट हो आमी मानून घेता आनी ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्टाचे थ्रू आमकां कितलोसो फायदो जाता, लाभ जाता लोकांक. पण आयज हो सर्वीस सेक्टर आसा म्हणल्यार सर्वीस हो सरकारान दिवपाक जाय. मात आतां तुमी पळयता आसतले प्रत्यक्षान सगळे कडेन सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आनी सेम वे गोंयान आयज फेरीचेर बसून तेंच्यांनी चार्जीस लायिल्ले आसा. जो टू व्हिलर आसा ताका 10 रुपया आनी फोर व्हिलर आसा ताका 40 रुपया हो चार्ज लायला. मोटर व्हेकल जो कमर्शियल आसा तांकां 100 रुपया आनी जो मोटर व्हेकल मिन्स व्हडल्यो आसा ताका 400 रुपया हो जो चार्जीस लायला हेजो आमी निशेध करता आनी आमी ही मागणी करता की हो स्क्रॅप हो जो नोटिफिकेशन काडलेलो आसा जो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टरान नोटिफिकेशन काडला तो स्क्रॅप जावचो. कारण आमचे जे लोकल्स आसा हांकां खूब त्रास जातले. गोयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी एसजीपीडीए मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली. एसजीपीडीए मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकपाक बसतले. देखून तांकां कॉन्ट्रॅक्टरान सकाळची 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची म्हणून सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक आदेश दिल्या अशी माहिती फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिल्या. नुस्तेकार गोंयकार ही जी आयल्या ती आनी तांचो ट्रेडिशनल धंदो आहा. आतां इन किपींग वीथ एसपीडीए डिसिजन कशी एसपीडीएचें डिसिजन कितें आहा एसपीडीएचें डिसिजन आहा की रिटेल थंय विकूंक मेळचें ना. ती पाट्यांनी विकतात आनी ती 10 मेरेन ती क्लियर जाता. ही फॅसिलिटी तांकां आमी पयलीं दिली. मेजर इश्यू जाता कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू जाता म्हणटा भायर तातूंत
भायर तातूंत डिसिप्लीन उरना हो ताजो मेन प्रॉब्लेम आहा. सो ती डिसिप्लीन मेंटेन करतली आनी 10 मेरेन ती विकतली, पाट्यांनी विकतली, बुशयांनी न्ही. हें तांकां समजायिल्लें आहा, ताकाय सांगिल्लें आहा. 10 मेरेन तांणी बसून आनी मार्केट म्हजे मतदारसंघात येता. आमी थंय कांय डिमांड करना. गोंयकारां खातीर केन्ना केन्ना वी हॅव टू स्टेप इन आनी गोंयकारांचे म्हळ्यार स्थानीक मनशाच्या इंट्रस्टान हांवें ताका तशें डायरेक्शन दिल्लें. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एकोणीसशे 95 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो व्हरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता? ह्या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, 7 मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा.